hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Glorify your name, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan to Jesus. Hoklap to Jesus. Vandan to Jesus. Aradan to Kanaman to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांचा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम काय, तुझी खुशी सगळा जाता तशी संसारांचा आम स्वदेश पडतो ग्रास आजम कादी आणि आमचे इस्कलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्काम बघोस आणि आमका ताळलेन पडून दिनाका पूर्ण वाईटांतले आमका निवार. आमेन. ನಮ್ಮ ಆನ್ಮೀಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯ ಸಂಗತ ಶ್ರಮ भितर सुदेव आणि सदैव फॉर्च कशी चेंजेस बघेन मरे देवाच महिमा पाय कातरण्याचे कर आता नेमच्या म्हणण्याचा राम महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्मा जसा आधी तसा त्यांचे दासरत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान तुका जेजो, ओगलाप तुका जेजो, ओगलाप तुका जेजो, वंदन तुका जेजो, आराधन तुका जेजो, वैभव तुका जेजो, वैभव तुका जेजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्यानो आयसो वरतो दीस देवा आमकां फोव केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया, ताका आमी होगोळसिया, ताका आमी वाखाणया. हे मागण्या प्रारंभ करच्या पयले आमचे हर एक गरजो, आमचे हर एक कश्ट संकश्ट आमी जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया. कोणे पुरा आमचे कडेन मागूंक सांगला तांकांय आमी जेजूच्या पांया तळा दवरया. तांचे खातीर आमी देवा लागीं विनंती करया. चेल्सी म्हणल्या एका भयणी खातीर आमी मागया. बेन्नी पिंटो आणि बेन्नी कार्लो हांच्या खातीर आमी मागया. मगदलेन म्हणल्या भयणी खातीर मागया. तिचे कॅन्सर पिडा संपून तरान गुण जावचे खातीर आमी मागया. निकोलास म्हणल्या भावा खातीर त्याचे ब्रेन ट्युमर गुण जावचे खातीर आणि ते कष्ट पिडा शिडा सोसून व्हरूंक जाय आसली कृपा आणि आधार ताका मेळच्या खातीर आमी मागया. क्लॅरिटा म्हणल्या 5 वर्सांच्या भुरग्या खातीर आमी मागया. आणि जॅनेट म्हणल्या एका भयणी खातीर मागया. आवित आणि अंजू म्हणल्या खातीर आमी मागया. तांकां बरी भलायकी देव कवो करून दी. हर एक पिडा शिडा तांचे तान खाण उडोवन दी. सर बांदपासतान तांकां सुटका दिवन दी. हर एक आमच्यो गरजो जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसले हर एक समस्ये जेजूक भेटोवन दिवन हे मागणे आमी आराम करया. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. देवाचें उतार पेद्रूचें पयलें पत्र वाक्य 2:9 म्हणसर 2 अध्याय 2 वाक्य 9 अशें सांगता. पूण तुमी विंचून काडलेली परसा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्यास दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम ख्रिस्त्या तुम्ही गाजय म्हणटाने तुमकां विंचल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय मगाच्यानो देवान आमकां आमचें नांव उलोवकर मिसून काडला. आपल्यास दायज करून आमकां घेतला. तर आमी कितले भागी जावन आसा. हजारो लोकांमध्ये आमचें नांव उलोवकर ताणें आमकां विंचून काडला. तर देवाक आमी त्या देवाक आमी होगळाप दिवंक जाय, अर्घा दिवंक जाय. आमच्या काळोखांत ताणें आमकां सुटका दिल्या. त्या काळोखांत आमकां बचाव केला. ताणें आमकां ताची विचित्र कृत्यां उजवाडाक हाडच्या खातीर ताणें आमकां आमी सगळ्या संवसारांत ताची विचित्र कृत्यां गाजय जाय म्हण ताणें आमकां आपयलां. त्या देवाक आमी अर्घां दिवया, ताका आमी स्तुती करया. जिणयेच्या हर एका घडीतांनी तो आमच्या सांगाताच जाता, कित्याक आमी ताची मोगाची परसा. थँक यू जीसस. थँक यू. कीर्तन 62 वाक्य 8 अशें सांगता. परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर,
ताचे मुखार तुझे काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. होय आमी सदांच देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. तरी एक आमचेर कश्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळार ताचेर विश्वास दवर ताचे लागीं आमी मागिल्ल्या वेळार खरी एक गरजो आमचो तो आयकता. आमच्या मागण्याक तो कान दिता आणि हर एका मेटांनी आमकां तो राखता आणि सांबाळता. आमकां तो सांडून गाडिना. आमी ताका सांडून पयस केल्यार तो आमकां सांडून घालिना. आमकां ताचे सांगताच तो आमकां दवरता. त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. तो आमचे बळ आमचो आसरो तो जावन आसा. ताच्या बळवंत देवाची ताच्या बळवंत हाता खाला आमी येवया. ताची आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखाणया. ताका महिमा दिवया. हे नवे वर्स देवान आमकां फोव केला. कितलोसो लोक ह्या नव्या वर्साक येवंक सकवनात जाल्यार ताच्या काकुळटीन आमकां ताणें हें वर्स फावो केला. त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. ताची आमी स्तुती करया. त्या पवित्र देवाक इस्रायलाच्या सिंहासनार वस्ती करच्या देवाक ताका आमी अर्घां दिवया. होसाना म्हणून आमी गावया. हालेलुया म्हणून आमी गावया. प्रेज द लॉर्ड. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. प्रेज द लॉर्ड. शीतल रखून दिली बरी आता सगळी आम्ही बंदे स्तुती करताना सोडवण दिवंक तो आयलो. त्या देवाक अर्घां दिवया. ताची सोडवण आमी घेवन घेवया. पौलाक आनी सिलासाक बंदेंतले सुटयले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आयलोय. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आय. देवा आमकां सुटका दी. देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी. देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया होसाना. हालेलुया. शद्रक, मेशक, अबेदनेगो पूजा अंतताने रखले
तांकां उज्यान घाल्ल्या वेळार उज्यान तांणी स्तुती करता आसतना थंड वार येते व्हडलें आणि तांकां कितेंच बाद जावंक जायना अशें त्या देवान तांकां राखलें त्या देवाक आमी अर्गां दिवया आमकां कितलेशान वरांतले अवघडांतले ताणें आमकां राखलां जर बांदपासांतले ताणें आमकां सुटयलां त्या देवाक आमी महिमा दिवया ताची आमी स्तुती करया शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यांतले राखले शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यांतले राखले उज्यान स्तुती करताना तनवारे ते वाडले उज्यान स्तुती करताना तनवारे ते देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभूं सो पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभूं सो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव सगळी आमी गावया पवित्र देव बाबा 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 इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसती करचो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसती करचो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 ओ शाबा बाबा 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 पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना बसती करचो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना बसती करचो देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना बसती करचो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना बसती करचो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 रिखा बाबा 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 सगळी आम्ही या वेळार अर्घां दिवा देवाक या वेळार हा शिकोल रक्को थाला बरा 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 ओ शाता ता 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 थाला बरा 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 सगळी आम्ही देवाची केंद्रित जाऊया या वेळार थाला शोकोल रापा थाला बरा बरा अर्घां दिव्या शिकोल रंबा थिले बी यात शाता ता 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 praise you Jesus worship you Lord worship you Jesus praise you Lord worship you Jesus hallelujah rikka thala bara bara hallelujah hosanna hallelujah hallelujah hosanna hallelujah hallelujah hosanna hallelujah hallelujah hosanna hallelujah
you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Oh, shata ta 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 ta. Thank you, Jesus. Release your anointing. Release your fire. We need more of you, Lord Jesus. Open up your heavens. Open up your heavens, Lord Jesus. Oh, shakal rapa shoto roko talabara. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अगचनो आमच्यांचं संपूर्ण तरान आम्ही समर्पण करून देऊया. आमची हर एक बात का आम्ही जेजू लागी सांगया. हर एक आमची बात का आम्ही ओळखूया. देव आमका पाताक रोडून जिणी बदलूंक आमकां उलो दिता. सिराकाच्या ग्रंथान 17वें अध्याय 25 आणि 25 आणि 26 वाक्य अशें सांगता. सर्वेश्वरासी परतून ये आणि तुझे पाताक सोडू. ताचे मुखार विनंती कर, तुझे अपराध उणे कर. भोव वर्त्या देवाशी परतून ये, वाईटाक पाठ कर आणि सगळ्या खोट्यापणाचो द्वेष कर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 वैमगाच्या सिराकाच्या ग्रंथान देव आमकां पाताक रोडूंक उलो दिता. ताचे मुखार सरपडून ताचे लागीं आमी विनंती करूं. आमची पातकां वळखून घेवंक आमकां उलो दिता. तरी एका वेळा चकुमसारान आमी पातकां वळखता, पूण फाटी येवन परतेक आमी तीच पातकां आमी करता. ताच्या खातीर आमी देवा लागचें बोगसणें मागया. देव काकुळदार मोगान आमकां तो ताच्या वेंगेंत आमकां घेता. सगळ्या खोट्यापणाचो द्वेष करूंक तो आमकां उलो दिता. तशेंच देवाचें उतार सांगता, केल्लें पाताक परतून करिनाका. देवाशी परतून या, आमकां तो बक्षिता. आमकां देवाचें उतार आयकूंक संपूर्ण तरान आमी ताका समर्पण कर दिवया. आमचे ते असले हर एक मेळ्ळेपण आमी काण उडोवया. ताच्या अमोली रक्तान आमची पातकां धुवन काडूंक आमी विनंती करया. हर एक गरज ताच्या पांयतळा आमी दवरया. आमी केल्ल्या हर एका सुखी खातीर, हेरांक आमी दुखयल्ल्या खातीर आमी ताचे लागते बक्षणे मागया. आमकां तो बक्षिता, ताच्या वेगेंत आमकां घेता. मोगान तो आमकां पोटलून धरता. कितलो मोगाळ मोवाळ देव तो आमचो. आमी पाता केला म्हणून आमी तो आमकां ताचे तान पयस करिना. तो आनीकय आमचे लागीं येता आनी ताच्या वेगेंत आमकां घेता. तस देवाक आमी समर्पण कर दिव, ताका आमी आराधन करया. देवाचे उतार आमकां आयकूंक आसा, ताका संपूर्ण तरान आमी आराधन करया. Oh shata ta 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 ta. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Kalabarata ta 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 ta. I surrender each and everything to you, Lord Jesus. Kashikol, each and everyone who is watching this right now, Lord Jesus, I surrender into your hands, Lord Jesus. Pour out your Spirit. Kashikol, cleanse us with your precious blood, Lord Jesus. Ikal rapa shitkol rokotala bara 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 bara. Oh shata ta 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 ta. Ekaniza dewa soडना मी मी देवा पटकन मी गेला मला ते आम्ही बोलताचे ओळखून घेऊया. Shikol roko shata ta 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 ta. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೆ 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 ಆರಾಧನೆ.
ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲಬರ ಬರ 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 ಬರ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಶಲಬರ ಬರ ಬರ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ आमेन हालेलुया आमेन हाले. सगळी आम्ही आराधना करूया या वेळार आमच्या जिसूक आमच्या सौम्याक सगळी आम्ही समर्पण दिवया या वेळार. खाशिकोल रपाथाला गारियात खाशा ता 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 आम्ही मागया आमचे मन बदले जिसू. थालाबा शीतल रखो थालाबा आमचे ती वस्ती कर या वेळार. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकून घेताना तुझे उतार आमच्या काळजा भितर रोमून दी म्हणून मागया. खाशिकोल रगतला बरा 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 पवित्र आत्म्याक आमचे वयर देवूंक आमी मागया. शीतको शालाबा शीता ता 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 worship you Jesus. खाशीतल रको शाला बरा 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 बरा. येशुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने. हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया.
देवाचे उतर आमी ऐकूया. देवाचे उतर आमी ऐकूया. मार्काच्या सुवार्थेंतलें वाचप, अध्याय 1:7-11. अशें जुआवन प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता, बागोवन ताच्या वाणांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलयाच्या नजरेतावन आयिल्लो आनी यॉर्दन न्हंयत जुआवंक लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळ बुकतें जालें आनी पवित्र आत्मा एका पारव्या बरी आपणाचेर देंवून येतलो तो ताणें देखलो. सांगत आस, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगा आसो, तूं म्हाका मानवलाय. हो एक ताळय मळबातावन ताणें आयकलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांकी ह्या मागण्यांत आशिल्ल्या ह्या देवाच्या उतराच्या मोठ्या नियाळाक हांव तुमकां स्वागत करते आसा. कालच्या दिसाच आमी जेजूच्या स्नानाची परब आमी संभ्रमली आनी काल हांवें खास्या इगर्जेंत देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्या उपरांत आमचो भाव एलियास मेळ्ळो आनी म्हणालो, आयचे तुमी सांगात जे फाल्यां येवन, कित्याक आयचें आमकां बरें रुसलें, देखून फाल्यां येवन आमच्या आयकोप्यांक मागण्यांत आसल्यांक तुमी सांगात जे. देखून हांवें जायत म्हूण सांगलें. देखून हांवें तो वांजेल वाचलो आनी जेजूच्या स्नानाची परब आनी आमच्या स्नानाक, आमच्या पवित्र स्नानाक कनेक्ट करून कशें आमकां कितें आमचे लागीं देव उलयता आनी कसो आमकां संदेश कितें मेळटा त्या विशयांत आमी आज पळोवया. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचें स्नान आनी आमचें पवित्र स्नान हाच्यो पयले व्यत्यास कितें गी म्हणल्यार आमी समजुया. जेजूचें स्नान तें जुआवचें स्नान म्हणटात, जुआवचें स्नान, आनी तें फकत स्नान मात्र. जे जेजून घेतिल्लें ताका पवित्र स्नान म्हण नांव, बगार स्नान मात्र म्हणचें. कित्याक गी म्हणून हें पयलें डिफरन्स. कित्याक म्हूण सांगल्यार तें पवित्र जाल्लें केदाळा, पवित्र जाल्लें जेजू उपरांत, जेजूच्या कुर्सा मरणान जिवंतपणा उपरांत ताच्या नांवान जी पवित्र स्नान घेतात तें पवित्र स्नान. पूण ताच्या पयलें जें जुआवून दिल्लें, जेजून घेतिल्लें तें स्नान मात्र. तें पवित्र म्हणलें शब्द, ताका म्हणलो शब्द आमी घालना, कित्याक आमी सांगल्यार पवित्रपण तें बापातावन ताच्या पुता मारिफात आमकां मेळ्ळें. कुरपा वयर कुरपा जुआवच्या वांजेला सांगचे प्रमाणे त्या बापाच्या पुता एकल्याच पुताक साज लेत आसली. देखून जेजूचें स्नान आमचें पवित्र स्नान, जें जेजूच्या बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान घेवचें. दुसरें, जुआवचें स्नान तें खाली बोक्सान, तें पश्चातापाचें मात्र, पश्चातापाचें. देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला म्हणटा जुआव, आनी कितें येवन स्नान घेया म्हणटा, आनी तें तें पश्चातापाचें स्नान. पूण जेजूचें पवित्र स्नान जें आमी घेवचें, आमच्या ल्हान आसतना आमी पवित्र स्नान आमी घेवचें, तें एक स्टेप मुखार. पश्चाताप मात न्ही, पश्चाताप उपरांत बोक्सानाचें. आमच्या मुळां हांवें पातां 2 वेता आनी आमकां बोक्साने मेळटा म्हणून आमी पात येता, पयस आमकां शिकयता. कित्याक आमी सांगल्यार जेजूच्या नांवान पश्चाताप मात न्ही, जेजूच्या नांवान बोक्साने आसा, देखून तें बोक्सानाचें. देखून हे 2 डिफरन्स जेजूच्या स्नाना मध्ये और जुआवच्या स्नाना मध्ये आनी जेजूच्या नांवान आमी घेवच्या पवित्र स्नाना मध्ये आमी समजूंचे. दुसरो विशय समजूंक जाय आसलो, जेजून कित्या स्नान घेतलें गे म्हणून. कारण कितें, ताका गरज आसली गी. 3 कारणां दिवया. पयलें खंयचें गे म्हूण सांगल्यार, जेजू आमचे खातीर आयलो आनी ताचें तें पाताक नातलें, जाल्यारय ताणें स्नान घेतलें. जुआव पळय आपयता, पातकी जिणी बदलला म्हण आपयता, वेळ लागीं पावलो म्हण आपयता, म्हळ्यार पातकी आनी स्नान घेजे म्हण आपयता. पूण जेजू तें पाताक नातलें, जाल्यारय जेजून घेतलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार इंग्लिशान म्हणटात, ही आयडेंटिफायड हिमसेल्फ विथ अस. म्हणजे तो आमचे खातीर आयलो पातक्यां खातीर दाखोवचे खातीर. तो आमचे बरी, म्हणजे हेरां बरी जुआवचें स्नान तो घेता. पातकी पाताक एक सोडून सगळें आमचे मदें आमचे सांगता आमचे बरीच तो जियेलो, जाल्यारय पाताक नातलें जाल्यारय तो पातक्या मध्ये येवन तो स्नान घेता. म्हळ्यार आमचे सोवें तो आसा म्हणलें आनी इमॅन्युएल आमचे सोवें आसा आनी आमचे बरीच आनी आमकां सांगात दिता म्हणलें तो दाखयता. ताणें उरल्यां दाडयता, वसा वसा स्नान घेया म्हूण फाटल्यान रावन ना, तो एक देख दिता बरी.
देख दिता आनी आमकां तो मुखार वेता आनी ताणें उरल्यांनी ते स्नान घे जाय म्हणजे स्नान घेवचें म्हळ्यार कितें पातकांचे बॉक्सांनी जोडच्या पश्चाताप पावपाचें कित्याक वेळ लागीं पावला म्हणून तो दाखयता. दुसरें कारण जेजूचे स्नान घेवच्याक ताच्या मिसांवाची सुरवात करचे खातीर ताका एक खात्री जाय आसली आनी केदाराचें मिसांव सुरू करचें म्हूण सांगून आनी ताचो तो देवाचो पूत म्हणून आनी ताचें मिसांव आरंभ करच्याक ताका एक गॅरंटी जाय आसली. देखून तो स्नान घेता आनी ताणें चिंतलें बरीच देवा हांव एक सर्गांतान ताळो आयकता जो म्हजो पूत म्हाका मानवला म्हूण सांगून म्हळ्यार सोमयाक एक गॅरंटी जाली आनी ताचें मिसांव ताणें आरंभ करीत प्रगट जिणेक म्हणून. तिसरें खालतेपणाचो संकेत जावं ताचें सगळें मिसांव खालतेपणाचें ताचें प्रगट जिवीत मात न्ही सगळें संसार जिवीत तें बेतलेमांतावन कुर्सा पर्यंत कालवार पर्वत पर्यंत तें खालतेपणाचें दाखोवचे खातीर. कित्याक पळया जुवांव म्हणटा आयच्या वांजेलांत आयकलें आमी म्हजे उपरांत येता तो ताच्या बागोवन ताच्या वाणांचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. म्हळ्यार जेजू आदी आसलो तो जुवांव कंपेर केल्यार मस्त व्हरतो जेजू ताच्या वाणांचे कट सुटोवंक सयत योग्य न्ही म्हूण सांगल्यार जेजू तेदो व्हरतो जुवांवका कंपेर केला जाल्यारय जुवांव कडेन तो बगोता तकली बगयता आनी स्नान घेता. म्हळ्यार अर्थ जेजू खालतेपणान वतलो वट जाल्यारय देवाचो पूत जाल्यारय खालतेपणान पश्चातापाचें स्नान घेता. म्हळ्यार ताचें जिवीत ताचें मिसांव सगळें खालतेपणाचें दाखोवचे खातीर. आनी हाच्या मार्फत म्हाका आनी तुमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत बाड्याचें गर्वाचें न्ही तें खालतेपणाचें. आमची बाडाय आनी गर्व कोण सांत पौल सांगता आमची बाडाय क्रिस्त जो कोण बाडाय उलोवंक शकता आनी आशेता तो क्रिस्ताची बाडाय उलो ताच्या वर्तेक बाडाय आमकां ना. आमची सोबाय खंयची क्रिस्ताची वर्ते सोबाय खंयची जाय. आमचो मुकुट खंयचो क्रिस्ताचे व्हरतो मुकुट आमकां दुसरो खंयचो जाय. देखून तो आमची बाडाय ती तो आमची बुदून गाय आनी ताचे विशयान देखून आमचें जिवीत खालतेपणाचें क्रिस्ती जिवीत जायजें म्हणून आमकां दाखोवचे खातीर आनी सोम्यान तें ताचें जिवीत खालतेपणाचें दाखोवचे खातीर ताणें स्नान घेतलें. 3 संगती तुमकां सांगल्यो. मोगाळ भाव भयणीनो आनी 2 मुख्य संगती आमी पळोवया. आतां आमी म्हणटा और आमकां पवित्र भाशेन शिकयता सर्गा वचत जाल्यार पवित्र स्नान गरज आसा और पवित्र स्नान घेतली सर्गा वेतात. देखून आमकां पवित्र स्नान आनी भावार्थ मेळटा. तर पवित्र स्नान मेळनातल्यांक सर्ग ना गी तांची गत कितें सकडी सर्ग होगडायतात गी ताका पवित्र सभेची जाप कितें. पवित्र सभेची जाप आसा पवित्र सभेचे शिकवणेंत आनी ती जाप आमी आयच्या दुसऱ्या वचपाक एक थाळ पडचे बरी केला आनी पळया कशें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. पवित्र सभेचे शिकवणे हरयपटी पवित्र सभा कितें शिकयता तें पवित्र पुस्तकाच्या मुळाचेर थंय ताचे बुन्याद थंय ताचेर हुंदून ती शिकयता. इल्लें आमकां एक्सप्लेन करता बरें कर पूण जाल्यार ताचें बेज म्हणटा ताचें मूळ पवित्र पुस्तकांत आसा. खंयचेंय पवित्र पुस्तक नासतना पवित्र सभा शिकोवंक वचना. मोगाळ भाव भयणीनो खंयचें तें कशें पवित्र स्नानांतल्यान सर्गा वशेत जाल्यार कशें वशेत. पवित्र सभा म्हणटा आमकां 3 रितीचीं पवित्र स्नान आसात पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे. खंयचें तें पयलें उदकान घेवचें तें पवित्र स्नान जें हांव आनी तुमी घेता क्रिस्तांवां कॅथोलिकां आमच्या पवित्र स्नाना वेळार. दुसरें पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान आनी तिसरें रक्ताचें पवित्र स्नान. म्हळ्यार अर्थ कितें आयच्या म्हणजे कालच्या आयताराच्या त्या दुसऱ्या वाचपान पळया त्या सांगाचेर पडटा कितें आमी सांगल्यार हांव आयतार शर्मा उदी तें आसा पवित्र स्नान असो म्हणटा आनी त्या दिसाची देवस्तुतीची वाचपां आमी पळोवंक जाय. तातूंत एक उतार आसा जुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. तातूंत पळया रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात पवित्र आत्मो उदाक आनी रगत. ह्या तेगांची रुजवात एकच. ताचे पयलें म्हणटा पळय जेजू क्रिस्त उदका उद्देश मात न्ही बगार उदका आनी रक्ता उद्देश आयिल्लो पवित्र आत्मो साका रुजवात. म्हळ्यार विशय पळया सत आनी पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात पवित्र आत्मो उदाक आनी रगत. हांगा आसा आमच्या आन्सराचें आमच्या जापीचें मूळ. उदाक पवित्र आत्मो आनी रगत. पवित्र सभा कितें शिकयता म्हळ्यार पयली वाट सर्गा वचोंक जी आमी पवित्र स्थान घेवची उदकान बापाच्या पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्यान आमी जी पवित्र स्थान घेवची आनी त्या पवित्र स्थाना प्रमाणे आमी जी येता आसतना आमची जिणी बरो विश्वासपणान आमकां सर्गाची वाट आसा. दुसरें सर्गाची वाट खंयची गी सांगल्यार पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवोवची. कितलींशीं जाणां जेजूची वळख ना जावं पुरो देवाची खऱ्या देवाची वळख ना जावं पुरो आमचे हेर भाव भयणी आसूं आनी जी ती जर तरी पवित्र स्थान मेळ्ळो ना जाल्यार क्रिस्ताची वळख ना जाल्यार क्रिस्तांव जावन ना जाल्यार जी जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे कळीत आसोनवण आसतना जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे ताणें शिकयल्या मौल्या प्रमाणे त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जी येता जाल्यार
कंडी जावन तांकां ती सर्गाच्या वाटेर आसा आमसर. कित्याक म्हळ्यार सताची बियां सगळ्यांनी आसात. पवित्रत्मो थोड्यांचेर मात काम करना, सगळ्यांचेर सुर्या बरी ताची कृपा दांडून आसता. जी कोण ती उजवाड तो स्विकार करतात, तो सूर्य गत्त आसो न्हू हो गत्त नासता न्हय, तो उजवाड कोण स्विकार करून त्या उजवाडान चलतात. म्हणजे सूर्य सोमी म्हणलो, देव म्हणलो सूर्य हांव म्हणटे आसा, त्या उजवाडान चलतात, ती सर्गाव येतात. आनी तिसरें मोगळ भाव भयणीनो, रक्ताचें पवित्रस्थान हांवें म्हळ्यार पवित्र भाशेक येता. आनी हांगा ह्याच्या वाचपांत ती आसा पवित्रत्म उदक आनी रगत. रक्ताचें पवित्रस्थान म्हळ्यार कितें? रक्ताचें पवित्रस्थान म्हळ्यार जें जेजूनी घेतलें तें कितें गिम सांगल्यार, जी कोण सोम्याच्या मौल्ल्यां खातीर, सोम्यान शिकयल्ल्या त्या सुवार्थेच्या खातीर जीव दितात. आमचे मध्ये भाऊ भयणी आसूं बरो कोणी जेजू क्रिस्ता विशयान कळीत नातली ऑर वा क्रिस्तांव जावन नातली, संवसाराच्या पंथा पता कोणी आसूं बरो जाल्यार जर क्रिस्ता खातीर वा क्रिस्ताच्या मौल्ल्यां खातीर जीव दिवन मारतीर मरतात जाल्यार तें पवित्रस्थान आनी त्या सर्गावेची एक वाट. देखून 3 पवित्रस्थानां आनी आयच्या वाचपांत जो आमच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आनी आमकां आमच्या मोतीन आसून दिये. आनी हेच्या सुवार्थेक आमी दिश्ट घाले. आतां वाचले सुवार्थे विशयांत. म्हळ्यार भाऊ भयणीनो, पवित्रस्थानांत आमकां कसलें आमचें तें फळ मेळटात. गिम आमी घेवच्या पवित्रस्थान कसलो फळ मेळटा? 4 फळां पवित्र भाशेक येता आनी तें आयच्या वाचपांत आमी तें कनेक्ट करयत, ताळ पळोवयत. एक काय म्हणटात एक कनेक्शन आसा. पळया 4 संगती आमचे तें घडच्यो खंयच्यो. पयलें आमचें मुळावें पाताक 2 वेता. शिकयलां आमकां हें आमच्या कॅथोलीक दोतोरनी निंगे मुळावें पाताक 2 वेता. दुसरें आमी देवाची भुरगीं जाता. तिसरें पवित्र सभेचे सांदे जाता. आनी चवथें मोगळ भाव भयणीनो, पवित्रत्म आमचेर देंवता पयले पुटे. ही 4 सतां 4 फळां आयच्या सुवार्थेकय आमी कंपेर केल्यार जेजूच्या स्नाना वेळारय जी घडल्ली आमकां एक निशाणी म्हणून येता. खंयचें तें? पयलेंचें तें पवित्रत्म आमचेर येता आमच्या पवित्रस्थाना वेळार. गो बॅक. जेजूच्या स्नाना वेळारय पवित्रत्म देवलो पारव्याच्या रुपार आयच्या सुवार्थेंत आयकल. जेजूचेर तो देवलो आमचेर तो देंवता. दुसरें हांवें म्हळें आमचे मुळावें पाताक 2 वेता. मुळावें पाताक 2 वेता म्हळ्यार खंयचें मुळावें पाताक? जे मुळावें पाताक मनशा कुळाच्या सुरवेर आमी आदावणी म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत थंय तावन आयिल्लें तें पाताक 2 वेता. कशें कळटा? कशें गिम सांगल्यार आयच्या सुवार्थेंत पळया, जेजू उदकाचो वयर येता आसतना मळ बुकतें जालें आनी पवित्रत्म देवलो पारव्या रुपार. मळ बुकतें जावचें, उक्तें जायचें जाल्यार तें बंद जायचें पयलें. हें जालां बंद जाल्लें उत्पत्ती ग्रंथांत. केन्ना पयलें उक्तें आसलें. देव मनशा कडेन आदावन येवे कडेन बुमय कोटांत गुवोन पासाय मारतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक उत्पत्ती पुस्तक. पूण पातका वरवीं मनशाच्या तें बंद जालें, बुमय कोटांतल्यान भायर पडले आमी त्या कुरपेंतान भायर पडल्या आनी आमच्या देवा मदें एक ब्लॉक जालें. तो सर्ग म्हणजे सर्ग बंद जालो, एका रितीन ब्लॉक जालो. तो उक्तें करूंक जेजू आयलो. देखून ताच्या पवित्रस्थाना वेळार मळ बातावन सर्ग उक्तो जाल्लो दिसलो. म्हळ्यार जेजू तो मध्यस्थ आमचे आनी देवा मदलो एक मात्र. आनी तो सर्ग उक्तें करून सर्गांतान देवल्लो ताच्या मार्फत सर्ग णव आदावन तो सर्ग उक्तो जाला. आनी सर्ग उक्तो जाला म्हणलेंत आमकां भुमय कोटाक परत आपोवणें आसा. तें ब्लॉक आमचे तान गेलां. मुळावें पाताक तें धुवन काडलां आमच्या पवित्रस्थानांत. देखून पवित्रस्थानाचो फळ पळय समजत आमी चिंता सांगतना मुळावें पाताक धुवन काडलें. मुळावें पाताक धुवन काडचें जेजू मार्फत सर्ग उक्तो जालो आनी आमकां सोम्या कडेन देवा कडेन डायरेक्ट कनेक्शन जेजू मार्फत मेळ्ळें. तिसरें देवाची भुरगीं जाता म्हणून आमी पवित्रस्थानाचो फळ एक थंय पळया. जेजूच्या स्नाना वेळार पळया, हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो. म्हणजे जेजू देवाचो पूत, ताच्यातान उपजल्लो तो आनी ताच्याच महिमेचो परजळ तो महिमेचो परजळ. आनी जेजू देवाचो पूत आनी आमी पवित्रस्थान घेवची ती जेजूच्या नांवान जी पवित्रस्थान घेता ती ताच्या ते दायजाचे वारीसदारी आमी आनी आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजू ते मात जेजूच्या नांवान आमी देवाची भुरगीं जाता. पळया आमचे आनी जेजूच्या स्नान आनी पवित्रस्थाना मदें कंपॅरिजन पळय. आनी निमाणे मोगळ भाव भयणीनो, आमच्या पवित्रस्थाना वरवीं पवित्र सभेचे सांदे आमी जाता. पवित्र सभेचे सांदे आनी ह्या वरवीं आमकां प्रवादी, याजक आनी रायपणाचे देणे मेळटा. पवित्र सभेचे सांदे जावचे जेजूच्या स्नाना कंपेर करतना खंय आसा हाका निशाणी खंय आसा और हाका कनेक्शन खंय आहा गिम. पवित्र सभेचे सांदे जावचे म्हळ्यार आमकां पवित्र सभेच्या सांदेपणाक आपोवचें कोणें? देवान आपयता ताच्या पवित्रत्मा मार्फत. पवित्रत्म आमकां आपयता. देवान आपणाक कशें व्हडल्या करीत कोणूच म्हणजे शेव सकना. पवित्र पुस्तक म्हणटा जोंज वाजेला. देखून मोगाळ भाव भयण, देवान आमचें तें आपयचें. पवित्रस्थानाक म्हणजे पवित्र सभेक तें आपोवणें आमकां हर एकल्यांक आसा आनी पवित्रत्म थोड्यांक वण घेता. आमकां ते भाग मेळना. पवित्रत्म पवित्र सभा चलयता.
पवित्र बसवलोंची पवित्र आत्म्यान ताच्या प्रेरणान चलता देखून आमी पवित्र सभेचे सांदेश जाता आमच्या पवित्र स्थान म्हळ्यार जेजूच्या स्नाना कनेक्शन दिता आसतना थंय पवित्र आत्मो देवलो ताचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तोच पवित्र आत्मो आजुनी काम करता. त्या दिसा देवलो तो आजुनी काम करता. पवित्र सभा चलयता आमकां पवित्र सभेचे सांदे करता. देखून 4 फळां आमी पळयलीं मोगाळ भाव भयणीनो कशें आमच्या पवित्र स्थानांत आनी जेजूच्या स्नानाक कशें कनेक्शन आसा गी म्हूण. तर आमच्या जिविता संदेश कितें गी म्हणलो पळय संदेश कितें गी म्हूण सांगून पयले सुवातेर आमच्या पवित्र स्नाना विशयांत आमी चिंत्या थंय कांय इल्लो संदेश जोड्या. सकाळीं आमकां पवित्र स्थान मेळ्ळां देवाक अर्घां दिव्या आमकां पवित्र स्थान मेळ्ळां देखून आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यान देखून खऱ्या देवाची ओळख आमकां निजा देवाची आसा देखून देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. पयल्या सुवातेर दॅट हॅज टू बी प्रेज्ड अँड देवाक आमी स्तुती करी जाय. आनी संदेश कितें गी म्हणून आमच्या पवित्र स्थानाची चिंत्या आमच्या पवित्र स्थानांत आमी ल्हान आसले जावं बरो आमी ल्हानशे बाळशे आसल्या आनी आमकां खंडीत जावन कितें घडलां म्हूण कळीत ना. पूण दुसऱ्यांच्या पवित्र स्थाना वेळार और आमच्या पवित्र स्थानाचे फोटो काडले आसत जाल्यार खंडीत जावन आमी रेमिनिस द मेमरी और आमकां पळयतना कळटा. दुसऱ्यांच्या पवित्र स्थान येतना आमी इमॅजिन करयेत आमचें अशें जाल्लें म्हणून आल्तारी कडेन आमकां हाडुल्लें आनी पवित्र स्थान दिल्लें ए नॉर्मल सिच्युएशनार. तर आमकां संदेश कितें पयलें मनशाक 2 पटी नॉर्मल मनशाक 2 पटी उखूल नडटात इगर्जेक मागीर उरल्या टायमार मदें तो चलोवन येता. पयलें उखूल नडचें कितें म्हळ्यार पवित्र स्थाना वेळार आमकां उखूल नडलां आमच्या आवय बापायनी पदर मोदरनी आनी निमाणें उखूल नडचें कळिता आमकां आमच्या निमाणें सर्गाक आमी जल्मताना म्हणजे आमी कितें आमच्या मरणा वेळार आमकां उखूल नडटात आल्तारी कडेन आनी आमकां दवरतात आमचें मन. ह्या 2 उखूल नडच्या मोदें आमी कितलें इगर्जेक कितलें पवित्र सभेंत सोलून वेता कितलें चड वाड्यान फिरगजीत आमी एक्टीव जाता. आमकां सोलोंक थांगतना आतां पांय बोळ आसतना आमी ह्या मोदें 2 उखूल नडच्या मोदें आमकां आसच्या बोळांत आमी कितलें चड पवित्र सभे विश्वास रावता ताची सेवा करता हें आमकां सेकास नियाळाक. पयस रावन फातोर मारता गी पयस रावन खबरो मात काडटा गी और आमी एक म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन पयशा विशयां उलोवचें नाका आमी सेवे विशयां उलया आमी विश्वासपणा विशयां उलया. म्हज्या भावार्थाक सोमया तें कितलें विश्वासपण दाखयत्या म्हजें हात पांय बोळ आसतना तें आमी पळोवया. देखून पयलें आमकां नियाळाक अवकाश आसताय 2 उखूल नडचें मोदें आमी कितलें सोलोवन येता कितलें पवित्र सभेक लागीं जाता. दुसरें मोगाळ भाव भयणीनो आमकां त्या दीस आमच्या हातांत वात दिल्ली आवय बापाय पदर मोदर रावल्ले आनी वात दिल्ली आनी पदरापाट म्हणलें घेया उजवाड क्रिस्ताचो उजवाड दिला आमकां भावाड तसो उजवाड दिला वात दिवची आनी आमी भावाड तसो उजवाड आमकां दिला. एक टॉर्च लायट दिल्ले बरी वात दिल्ले बरी आमी देखून आदलोवन पडोवंक जायना. आमी क्रिस्तांव आमकां पवित्र पुस्तक आसा सर्गाची वाट खंयची करेक्ट सांगल्या देखून आमकां गोत्तू ना सर्ग आसा गी थोड्यान म्हणच्या सर्ग आहा गी गोत्तर सर्ग आसा गी म्हूण सांगलां आनी थोड्यान म्हणच्या आसा मेल्या उपरांत कालें कोणा गोत्तू अरे भावार्थी आमी मेल्या उपरांत कालें कोणा गोत्तू म्हणून आमी भावार्थनांतल्या मनशां बरी करचें न्ही. मेल्या उपरांत कितें कालें आसा आमी क्लियरली सांगलां आमकां देखून आमी उरल्या बरी उलोवचें न्ही क्रिस्तांवांनी आमी उलयचें भावार्थी संगतीन उलयचें आनी भावार्थीच्या दिश्टेन उलयचें. देखून आमकां वात दिल्या म्हूण सांगल्यार उजवाड दिला कशें चलाचें आनी सर्गाच्या वाटेर वचता. देखून ती वात जी आमच्या विश्वासपणाची जी भावार्थाची ती पालोवंक सोडची न्ही आमी पालोवंक सोडची बिलकुल न्ही. कशें आमच्या हातांत ते वात आसल्यार आमी ती अशी धरता वारें येताना फॅनाच्या दुसऱ्या वाऱ्याक आमी कशें धरता आनी ती सांबाळटा की तशें आमच्या भावार्थाची दिवटी आमी सांबाळीचे वायट संवसार राटावळीचे आनी हेर मस्त वारें मारता आनी आमचे वाती पालोवंक चान्स आसता. कोण कोण आमकां कितें कितें सांगता येवन आनी आमचो भावार्थ दंडोळचे चान्स आसता. कश्ट दूख येता तेन्ना हांव देवा आगीम चिंता आनी भावार्थ आमचे दंडोळचे चान्स आसा. हें पुरो वारें एकामेका मारचें आनी आमची वात पालोवचें आसलें देखून आमी हात आड धरीचे हात आड धरून म्हणल्यार बरी आमची वात आमी सांबाळीचे भावार्थ आमी सांबाळीचे. आमच्या मलगड्यांनी सांबाळला हो आमच्या मलगड्यांक 200 वर्सां आदी श्रीरंगपटणाक व्हरता आसतना कितले कश्ट जाले तुमी वाचले ना तुमी आयकना जावं बरो. तांकां कितले जाणांक जेजेचें नांव काडल्यांक तांचें वोंट चिरलें तांचे थोड्यांचे वोंट शिवले जिबोची तांच्यो कातरल्यो कितनांचे खाण तांचे कापले कितल्या जाणांक तांकां पांयाक आनी वन धरून तांकां फॉर्सार तांचो भावार्थ सोडूंक तांणी कितें तांणी प्रोवोक केलें आनी तितल्या मात न्ही गर्भेस्त स्त्रियांक अस्तिच्या पांयांक बांदून तांकां मस्तूंक सोडलें असलें पुरो कश्ट आसल्यारय आमच्या मलगड्यान भावार्थ सांडूना. तस जाल्यार मलगड्यांक जल्मल्लीं मनशां तस जाल्यार भावार्थी मनशांची पिळगी आमी संतत आमी देखून आमी बिलकुल खंयच्या कारणाक की वात आमच्या हातांत दिली म्हणजे उजवाड आमी सोडून दिवचो न्ही. जल्मताना आमी कातोलीक क्रिस्तांव मोरतानाय कातोलीक क्रिस्तांव त्याच भावार्थान मोरतला कोणी काले सांगून दी कितले कश्ट येवन दी तस जाल्यार विश्वास्यांक देव खंडीत इनाम दिता. देखून पयत पुस्तक म्हणटा निमाणे पर्यंत सोस्तिकायेन तिरासनेन रावता तो बागी ताका देवाचें इनाम मेळटलें म्हूण सांग.
मग भाऊ भयणीनो, तिसरें त्या दीस आमच्या कपालार कुर्साचे गुर्त काडलो आनी आमच्या हृदयार कुर्साचो गुर्त थेलांत काडलो. अर्थ कितें? अर्थ म्हळ्यार कपालार कित्याक काडलो आनी काळजाचेर कित्याक काडलो? हृदयाचेर म्हळ्यार आमचो मोग आनी आमचो मान, आमची तकली बागावची म्हणजे मान तो आराधन आनी आमच्या काळजाचो मोग त्या सुम्या देवाक तो भेटय जाय म्हूण ताका एकल्याक मात्र फावो देखून आमची काळजां ताचे थंय उबारले बरी जाय, दाळे उबार नासाचे. आगोस्तीन म्हणटा आमची काळजां तूं रावल्या शिवाय काळजांत आमची काळजां विशय घेना म्हूण सांग. देखून आमची काळजां म्हणजे मोग आनी आमचे तकलेचेर म्हणजे आमचो मान, आमचें मन आनी काळीज आनी आमचो मान ते सगळें सोम्याक मरता मुसोर आमी दाळे भेटोवन दिजे आनी खंयच्याय कारणाक तें सोम्यात हांव तें डायवर्ट ऑर दुसरे कडेन वचचें न्ही म्हणच्याक एक संकेत ताका आमी भेटोवन दिली, ताका समर्पिल्ली मनशाक. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार त्या दिसा आमकां याजकान म्हणलें आमच्या कानाचेर आनी आमच्या तोंडाचेर, आमच्या कानाचेर आनी तोंडाचेर कुरीस कान आमकां म्हणलें बेऱ्यांक ताणें कान दिलें, मोण्यांक ताणें तोंड दिलें. देखून सोम्याची सुवार्थ आयकोन परगडच्याक तुजेय कान तो आनी तुजेय तोंड तो उक्तें करूं. कितल्या अपुरबायची उतरां पळयसा बाबळे त्या दिसा. मग भाऊ भयणीनो, आमकां आमी केप्पेनी, आमी कुड्डेनी, आमी मोणेनी देवाचें उतर आमकां आसा आनी देवाचें उतर आमी आयक जाय आनी आमी परगटी जाय. तें परगटी जाय. देखून आमकां बेऱ्यांनी मोण्यांनी आमी आमकां देखून कुर्सार कुरीस काडला आनी कुरीस काडला म्हणजे आमकां एकल्यांक देवाचें उतर आयकूंक आनी परगटूंक आमकां एक अवकाश आसा. आनी तितल्या मातने आमकां काही दोबांता म्हणलें समजचें खाली पाद्रापांचें ऑर मिशनरींचें काम म्हण न्ही तें आमच्या परिस्थिती संबंध जावन आमी आमची सुवार्थ परगटची. आवय बापायन बरी करून सुवार्थ परगट करया. कशी? तांच्या भुरग्यांक बरें शिकयता आसतना, ती वाट चुकता आसतना खरें पवित्र पुस्तकान शिकयता आसतना, घरा मागणी करून शिकयता आसतना, बेसांव मागून शिकयता आसतना, भावार्थान देवबेरान तांकां मोगान शिकयता आसतना थंय आसा सुवार्थ. ताचे व्हडली सुवार्थ दुसरी खंयची जाय. बोरीं कुटुंबां आयलीं जाल्यार आनी कुटुंबांतले व्यक्ती आपुरबायचीं जालीं जाल्यार दॅट इज द बेस्ट एवांजलायझेशन आनी दॅट इज द कळ्ळें तें बरें सुवार्थ म्हणयेत. देखून आमकां हरेकला काही दोबांता. कांय भाशेन बरोवंक आसा, आमी मस्त बडी चिंता आमी सांगचें आसा. भाशेन बरोवंक आसा, आमी सकाळां की कोट करता. ताणें अशें म्हणलां आनी अशें म्हणलां, नेल्सन मंडेलान तशें म्हणलां, महात्मा गांधी तशें म्हणलां, पुरा म्हणया, मदर तेरेसा तशें म्हणलां, बारी बरें. पूण जेजून कितें म्हणलां हें आमकां गोत्त ना. मस्त बडी घालूंक घालना. एक अवकाश खंय आसा जाल्यार आमचो जेजू अशें म्हणटा म्हूण एक भाशणांत ऑर खंय एक उलोवंक आसतना एक मोदें आमी ऍड केलें जाल्यार ताचे वरती सुवार्थ खंयची जाय दुसऱ्याक हेंगी खंयची सुवार्थ खंयची जाय. आनी आमचें जिवीत सापुरबायचें सुवार्थ. पूण हांवें केमी सांगा जें म्हणना क्रिस्तांव जाय जें आमकां पळोवन तांणी हीं क्रिस्तांवां म्हणलीं जाल्यार पुरो. तें प्रेरण तो पवित्र तांच्या काळजांत ते उमळट जरी वाळोवचें तोलो एक तशें प्रेरण आमी दिलें जाल्यार ताच्या वरतें सुवार्थ प्रसार दुसरे खंयचेय ना. देखून आमी मोण्यांनी कितें केप्पेंनी आमी बगार आमी परगडचें आनी आयकोनचें तसलें. त्या दिसा आमचेर दोवें लुगाट घाल्लें. दोवें लुगाट आनी नितळ्या असो संकेत जा. मग भाऊ भयणीनो, आमी निमाणे पर्यंत नितळाय सांबाळूंक आसा म्हणल्यार असो संकेत म्हळ्यार आमी शिंत्राळे कुसड्या मोणाचे आनी आमी कितें तसले वायटाचे जावचे न्ही. नितळ मोणाचे, नितळ काळजाचे जावंक जाय. शिदा मोणाचे क्रिस्तांव म्हळ्यार तो वांकडे तेंकडे शिंत्राळो न्ही केदाळे तें आमकां सोबना. आमी केदाळे नितळ मोणाचे, शिदा काळजाचे, शिदा मोणाचे आसल्यार तें सोबता. कित्याक आमचो सोमी शिदा मोना आसो, शिदा काळजा आसो. देखून सर्गाची वाट शिदा. आमकां कडूंक वाट खंय येता कळीत ना, आमकां दिसना ती. पूण सर्गाची वाट शिदा आसा. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी तें दोवें लुगाट म्हणजे आमकां संकेत आमी नितळपणान उरास जाय, निमाणे पर्यंत नितळपणान उरास जाय म्हूण सांगून. आनी एक आमकां त्या दिसा आमचे आवय बापूय आसली आनी आमची पोदर मोदर आसली. हाचे तांणी संदेश आसा. उडास जोरया. जर आमच्या आवय बापायनी त्या दिसा आमकां आलतारे कडेन हाडून नातलें जाल्यार आमकां त्याच भावार्थ मेळटो नातलो. आमची पोदर मोदर जामीन रावून नातली जाल्यार आमकां भावार्थ मेळटो नातलो. म्हाका तुमकां खरो भावार्थ मेळ्ळा कोवी साबेन दिला आमच्या आवय बापायच्या आनी पोदर मोदरणीचे जामिनीचे तांच्या भावार्थाच्या रेकमेंडेशनार दिला. देखून आमच्या आवय बापायनी पोदर मोदर गरजेची. आमी उपकार तांचो तो केदाळे विसरून सुनी. पोदर मोदर म्हळ्यार खाली पयले ओला घेवंक, मागीर कुंगारा दिसा गुलाब दिवंक, मागीर काजारा दिसा व्हरून ताका खापाड दिवंक मात्र न्ही पोदर मोदरचें काम. पोदर मोदर म्हूण सांगल्यार ती आमच्या भावार्थाची जामिनी. ती आमकां कितलें ते हरएका पोदर मोदरून तांच्या पिल्यादा पासून मागोवंक जाय. आमी आमच्या जामिनेर दिल्लो भावार्थ ताचेर ते सांबाळ देवा तें हरएका पोदर मोदरीचें काम. आनी तितल्या मातनी ताचेर दोळो दवरस आनी तो वायट चुकताना हरएका पोदर मोदरी कायदो आसा सांगच्या. तितल्या मातनी आमकां पिल्यादांक म्हणजे हरएकल्यांक की पवित्रान घेतलें आमच्या पोदर मोदरणीचो उपकार बावडचे आनी तांकांय आमी मान दिवची गरज आसा. देखून तुमची आवय बापूय ती गांवांत आसा जाल्यार जिवांत आसा जाल्यार तांकां थँक्स म्हण आसा.
म्हणया हांवें तुमी सगळीं आमच्या आई बापायक तो भावार्थ आमकां दिला देखून थँक्स म्हणया इगर्जेक आमकां उखलून येला देखून सुरवेर तितले मात्र न्ही आमच्या पदर मदून ती जिवांत आसत जाल्यार तांचे खातीर तांचे फोन म्हणी करया लागीं आसा जाल्यार मेळया आनी म्हणी हाडे जेसूच्या स्नानाचे परब संभ्रमल्या पोर आनी आज हांवें शर्मा वायकला एक हांव तुका थँक्स म्हणूंक खायला तुज्या जामीन तुज्या भावार्थाच्या जामिनेचेर म्हाका मेळ्ळो भावार्थ म्हूण सांगून देवाक अर्गां दिवंक जाय देखून तांकां ती देवा दिन जाल्यां जाल्यार तांचे सासणी विश्वास मागया नुस्ता आवय बापाय नुस्तो न्ही थोडी ह्या दिसांनी पळयला हांवें म्हजे कडेन एक इंटरकास्ट मॅरेज जाल्ली ती म्हणजे दुसऱ्या धर्माडे काजर जाल्ली ती म्हणटाली फादर हांवें तांकां सोडलां 18 वर्सां आतां तिंत पळोवन दीत हांव तांकां क्रिस्तांव जा म्हूण सांगना आनी कितें जा म्हणी सांगना ते तांकांत सोडलां 18 वर्सां आतां ती डिसायड करून दीत तांकां सोडलें ते आमी ल्हान आसतना भावार्थ तांकां दिवचो तो तांचेर आमी घालचे थापचे नेंगी देखून तांकां जालो भावार्थ तिंत चूज करून दीत ओ बारी मॉडर्न चिंता तिका हांवें सांगलें तशें जाल्यार तूं उरलें काय हें करनाका 18 वर्सां म्हणसर इस्काला कितें नाका 18 वर्सां म्हणसर ताका पॅन्ट शर्ट कांय आनी दिनाका तो तसोच तासून दी ताका जाले बरें तो चूज करून दी कितें नेसाचें आनी कितें जेवेचें 18 वर्सां म्हणसर जेवाणी दिनाका पुरता घे जाता घे उरोवंक जायना पुरो 18 वर्सांक राखून रावल्यार जाता मुगाळ भाव भयणीनो भावार्थ सुरवेर आमी दीत हर एक आवय बापाय सो खायदो आनी आमी तांकां अर्गां दी जाय आनी तो दिला जाल्यार देखून आवय बापायक खायदो बांदता तांच्या भावार्थ तो नेक्स्ट तांच्या भुरग्यांक दिवचे खातीर आनी निमाणें उदक त्या दीस वापरलें उदकांतल्यान कितें आमकां संदेश उदक मुगाळ भाव भयणीनो आमकां कितलें गरज म्हणलें कळीत उदक आमच्या जिवितांत कितलें गरज आनी उदक नाल्यार आमी मरता तितलें आमकां गरज हें पवित्रान दाखोवचे खातीर आनी नितळ्याचो संकेत जावन आमच्या मुळां पता धुवन वेचे खातीर आमकां उदकान देवाच्या बापा पुतांनी पळयतात हांवें पवित्रान दिलें आमच्या माथ्यार उदकाक देखून आमी खाली गरजेन सांगल्यार पयल्या सुवातेर कितल्याचे व्हॅल्यू समज जाय उदक कितें वापरलां उदका तितलें प्रामुख तितलें गरज आमकां सर्गावेच्याक हें पवित्रान दुसरें हरयेपटी उदक पळयत आसतना म्हाका तुमकां उडास जावन एक पावस पळयत आसतना भायर एक पिवनचें उदक पळयत आसतना एक उदकाचें जग पळयत आसतना ते दाळे उदक पळयतना उडास जावन दी हांव तुमी क्रिस्तांव म्हणलें आनी त्या उदकान म्हाका तुमकां पवित्रान दिलां म्हणलें कितलें बरें न्ही गे हरयेपटी उदक पळयतना जर म्हाका म्हज्या पवित्रानच उडास आयलो जाल्यार पवित्रानच उडास येताना हांवें बरी क्रिस्तांव म्हणलें उडास आयलो जाल्यार आनी बरो क्रिस्तांव जीव म्हाका खायदो आसा आनी हांवें जे म्हणलें प्रेरण म्हाका मेळ्ळें जाल्यार उदकांत हांव जिविताच्या उदकाक एक कनेक्शन म्हज्या जिविताक हांवें धरलें जाल्यार म्हजें जिवीत हर एका दिसा कित्याक हर एक दिसा उदक वापरता आमी हर एका दिसा आमी उदक पळयता वापरता हर एका दिसा म्हाका एक रिमांयडर हें म्हाका म्हज्या मतीक रिमांयडर हांवें बरो क्रिस्तांव जायचें हांव बरो क्रिस्तांव जायचें मुगाळ भाव भयणीनो अशें जियेत आसतना मरता मुसर उदक वापरता देखून मरता मुसर बरी क्रिस्तांवजीनी जिवंक आमकां प्रेरण हर एपटी उदक पळयतना जातलें हें आज आमकां इतलें कितें आमच्या नियाळाक मेळ्ळे विशय देवाक अर्गां दिवया पवित्रान आमकां दिलां देखून देवाक अर्गां दिवया पवित्रान सर्व उरलेल्या सक्रामेंताची दारवटो म्हणयात पवित्रान म्हणल्यार मात उरले सो सक्रामेंत आमकां मेळटात देखून देवाक अर्गां दिवया आनी आमी कितें क्रिस्तांव देखून कातोलीक देखून आनी त्या कातोलीक भावार्था प्रमाणे विश्वासपणी जिवनच्याक जाय ती कृपा आज आमच्या मागण्या वेळार तेर तुमच्या घरा करतात तुमी मागणें करतात आज एक नामान बरी ह्या भावार्थ विश्वासपणी घालचे खातीर आमी मागया आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan tuka somia Jesu. Oglab tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Harsitav tuka somia Jesu. Jai Jai tuka somia Jesu. Hallelujah. 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 प्रत्येक जावन आमी आज देव बरें करूं म्हणजे आमचो आप्त मित्र जावन आसले फादर रुपेश मार्ता आमच्या संगत आज आसले देवाचे उतार बरें कारण शेअर केले तांणी कालच्या दिसा आमकां सरमो दिल्लो न्ही जावन आले पुरा पॉयंट्स आमकां कोण्णे येदोळ म्हणसर रिवील केल्ले बरी ना का सांगिल्ले बरी ना ताचें महत्व कितें पवित्रानाचें आनी खंयची वस्तू काल्या ते उपयोग करतात म्हणलें देखून म्हाका मस्त पसंद जालें देखून हांवें तुका रिक्वेस्ट केल्ल्या वेळार आज तांणी येवन हें उतार तुमकां दिलां आनी खंडीत जावन बरें उतार म्हाका बरें लागलें तुमकांय बरें लागतलें तुमकां बरें लागलें जाल्यार कमेंट्स करा बरें जालां म्हणून ना जाल्यार खंडीत जावन ह्या वेळार आमी विशेशतर मागया ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या सगळ्या गरजां खातीर तुमचे कितें गरजो आसा जाल्यार ह्या वेळार तुमी
कमेंट्सार सांगा तुमच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागता ह्या वेळार दैवीक सकत आमचे ते देवोन येवन ह्या वेळार विशेष जावन देवाची काकुळतानी कृपा आमकां मेळून ह्या वेळार देखून सर आमी सांगता मेळोन मागया हालेलुया 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 हर गांव तुका जेजू महिमा तुका जेजू अगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधना तुका जेजू सम्या जेजू हालेलुया 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 हर एकले जे गरजां खातीर मागता सम्या जेजू सम्या जेजू हर एकले जे गरजो तुज्या पांयां तळा आमी भेटोवन दिता तुज्या महिमेक खातीर आमी तुका समर्पण करता हर एक संगती बाबा हर एक कुटुंबां तुका भेटोवन दिता हर एका कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल सगळे वायटाचे शक्ती कितें आसा तांचे तांव पयस कर जेजू हर एक पिडा आशिल्ला तांचे तान पयस कर तांचे निराशपण सलवणी सगळी पयस कर आनी सर वायटाची शक्ती प्रत्येक जण संवसारी कितें अटॅचमेंट आसा ते सगळें डिस्कनेक्ट जावन तुजे थंय बाबा ह्या वर्स विशेष मागण्याचें वर्स आनी ह्या मागण्याचें वर्स विनवणेचें वर्स आमी करूंक म्हणून तुवें आपोवन दिल्लें आसा हें सगळें करूंक जाय आसली कृपा आदार आमकां देव फाव करून दी ह्या वेळार विशेष तरान मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड देखून हे वर्स म्हज्या भावा आनी भयणी आमकां मेळ्ळो संदेश जावन आसा हो सगळो संवसार काळोखाच्या पदवेखाल आसा आनी काळोखाच्या पदवेखाल आसतना प्रत्येक जावन कोण जेजू सांगत आसात कोण देवा सांगत आसतात तांकां मात्र हो उजवाड मेळटलो देखून आमी सगळीं काळोखाच्यान उजवाडाक येयचे आनी उजवाडांत रावून आमी प्रत्येक जावन विनवणे करूंक जेजू ह्या वर्सा आपोवन दिता हर एकल्यानी आमी विनवणे करीचे देवाक अर्घां दिवचे आनी विनवणे करचे म्हळ्यार लोकां खातीर मागचे देखून हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हर एक तुमचे घरान येता आसा म्हळ्यार एक घर तुमचे एक मागण्याचो पंगड जावं दी तुमच्या घरान दोग जाणां आसल्यार तुमी एक पंगड जावं दी तुमची भुरगीं सांगता म्हणटा जाल्यार तुमी एक पंगड जावन विनवण्यो करूंक आज जावन प्रत्येक जावन तुमकां उलो दिता कित्याक म्हळ्यार हो आमी चिंतलें 2020 मस्त प्रॉब्लेम जाले तें जालें पूण 2021 काय हाच्या तावन वर्तें जायना आमकां कित्याक म्हळ्यार हाचे चड कश्ट अनवार संवसारांत येतले आनी ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमी मागचे ह्या खातीर आनी देखून विनवणेचें मागणें आतां आमी जायते कडेन हांव गेल्ले कडेन संदेश आज आमचे मिटींग आसले बिशप हावजान थंय हांवें होच संदेश दिलो कित्याक आमी सगळ्यांनी मागण्यांत एकवटीत जायचे देखून विनवणेचें मागणें विशेष तरेन आमी करूंक आमी ह्या वेळार देव आमकां उलो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवा सांगता हे सगळे वर्स रावूंक प्रयत्न करया विनवण्यो करूंक मागणें करूंक प्रयत्न करया आनी आमच्या घरांत एक प्रत्येक जावन मागण्याच्या हातेर जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमी मागया एवलीन एक भयण सफर जाता कॅन्सरान तिका संपूर्ण सुटका मेळचे खातीर मागया आनी विशेष तरेन तिका जेजू ह्या वेळार एवलीन भयणीक तुका समर्पण कर दिता जेजू तुजी दैवीक सकत तिजे थंय वाडोवन दी जेजू तुज्या पवित्र अमलीक रक्तान धुवन तिका नितळ कर परिशुद्ध कर हर एक कॅन्सरचे कितें जेम्स आसा तिच्या कुडीन ह्या वेळार तुज्या पवित्र अमलीक रक्ताच्या सक्तीन ते ब्रेक जावन दी बायंड करता आमी आनी सगळे सुटका मेळोवन दी ह्या भयणीक ह्या वेळार म्हणून मागता सोम्या जेजू आमी मागता सोम्याचे निकोलस म्हळ्यार भावा खातीर ताच्या ब्रेनांत असले हर एक टीमोर स्ट्रिंक जावं दी आनी सगळे मायाक जावं दी सोम्या जेजू बेनी पिंटो म्हळ्यार भयणी खातीर मागता सोम्या जेजू आनी पेल्सी म्हळ्यार भयणी खातीर सगळ्या कॅन्सर पिडेंतल्या वायटांतले ताका राख आनी सांबाळ ताका सुटका दी म्हणून मागता सोम्या जेजू सौरम्मा म्हळ्यार एका भयणीक हार्ट ओपनार सर्जरी जाल्या पुना गडीस आसा सिरियस आसा ह्या भयणीक जेजू आपोड आनी भायर काड सोम्या जेजू मागता आमी सोम्या जेजू जायते कोविडान कश्टच्या सगळ्या लोकांक सुटका दी ह्या वेळार म्हणून मागता सोम्या जेजू प्रत्येक सोम्या जेजू तल्मा म्हळ्यार भयणी खातीर मागता ते किडनी स्टोन्स कितें आसात ह्या वेळार जेजू तुज्या उतार सांगता तुजें उतार हातोड्या बरी खंयचे फातर जाल्यार ते पिठो करता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे त्या तेल्माच्या जिवितांत त्याच्या कुडींत आसल्या हर एक किडनी स्टोन्स ह्या वेळार पिठो जावन नपयस जावन दी भायर येवन दी हर एक त्या कुडींत इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट हालेलुया रख बाबा फ्रांसीस म्हळ्यार भावा खातीर ते बोन कितें आसा प्रॉब्लेम आसा स्पायनल कॉर्डाचे ह्या वेळार
संपूर्ण तरान गुण सावदी आपोड जेजू म्हणून मागता ह्या वेळार राखा बाबा शंदर बारे कारबाला राखाला शोधे जीजस 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 हालेलुया 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 राखा बाबा शंदर जीजस 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 जायती जना पैशांच्या तापात्र्या ह्या वेळार ह्या वर्सा मस्तू जना प्रॉब्लेम आनी आसात सगळ्यांचे फायनान्शियली प्रॉब्लेम क्लियर जावं दी फायनान्शियली ब्लेसिंग हर एकल्यांक मेळून दी समय जेजू आनी हर एकल्यांनी केल्ली ती योजना ती जारी जावं दी ह्या वर्सा समय जेजू आनी सड आनी सड बापा तुजे सक्तेन आमी बरोवंक आनी तुज्या सक्तेन आमी मागोवंक आमकां फावो कर जेजू कशें आपोस्तालांनी तुजे कडेन मागलें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आज आमी हर एकली मागता जेजू आमकां मागोवंक शिकय प्रत्येक जावन प्रॉफिटीक इंटरसेशन करूंक आमकां शिकय समय जेजू पवित्र आत्म्याद्वारे जे कितें मागजे संवसारा खातीर तें मागोवंक आमकां शिकय तुज्या पवित्र आत्म्याची सर्व सखत आमकां तूं दी म्हणून मागता ह्या वेळार जेजू तुजी दैवीक सखत आमचे थंय वाळय म्हणून मागता जेजू ह्या वेळार सर्व आमी मागता बाबा हे सगळी मागणी आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आमी सगळे जेजून शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्रेयम ते तूं सदैव आनी सदैव फळचें कशें जेजू भगेन मरिया देवाचे माय अमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे एक प्लॅन आसले तुमच्या मुखार हांव दवरते आसा केदाळे एक विनवणेचे मागणे आमी आराम करया हांगे म्हणून कित्याक ह्या वर्साचो संदेशी आसा हर एकल्यानी विनवणेच्या मागण्यांत हजर जायचे म्हणून देखून आमी एक टीम आसा करूंक आमी प्रयत्न करता तुमकां हांव टायम दिता हर एक दीस सकाळी 6 ते 7 वरां म्हणसर तुमकां जाता जाल्यार तुमी दयाकर मॅसेज घाला ह्या वेळार सकाळी 6 ते 7 कोणाक पुरा मागण्याक एटेंड जावंक जाता सकाळीचे इंटरसेशन करूंक कोणाक पुरो जाता दया करून तुमचे कमेंट्स आतांच घाला देखून आमी तुमचे कितले जाणां आमकां मेळटात म्हणून आमी प्रयत्न करता देखून ह्या वर्साचे विशेष जावन जेजून दिल्लो संदेश जावन आसा आमी विनवण्यो करूंक मागणे करूंक विनवणेचे मागणे देखून आमकां एक अवकाश हो देखून तुमी हाची आमकां कमेंट्स घालता जाल्यार तुमी कितली जाणां जॉयन जातात जाल्यार आमकां सांगशात जाल्यार खंडीत जावन आमी हे मागणे आरंभ करता सकाळी 6 ते 7 वरां म्हणसर सकाळीचे 6 ते 7 वरां म्हणसर हो टायमींग कोणाक पुरो जाता तुमी जस्ट कमेंट्स घाला नाजाल्यार एक तंब घाल्यारय पुरो खंडीत आमकां ते समजता देखून 1 मिनीट हांव तुमकां दिता सकट तुमी कमेंट्स करा तुमकां जाता की जायना म्हणून हो टायमींग हर एक दीस सकाळी 6 ते 7 वरां म्हणसर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड तर आमी सुमेस्त तुमकां बरें मागता देव बरी रात दिवन तुमकां सुमेस्तांक गुड नायट जर तुमी कमेंट्स घालूंक बाकी आसा जाल्यार म्हज्या वॉट्सएप नंबरार तुमी तुमच्या कडेन आसा नाजाल्यार हांव तुमकां मेळटा तातूंत तुमी म्हाका कमेंट्स करियेत या तुमचे कितें अभिप्राय म्हाका सांगियेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.